आबळे आयल्या घडी तुम्ही यत्रेगान राखून रावुल्ली ती पयस आनी लागीं तावन आयल्यात तुम्ही पळोवच्याक. बाब नेल्सन पीत कार्मेलीत हांचे लिखणेतावन वाळिल्लो आनी बाब बाबूश रॉड्रिगस हाच्या दिग्दर्शनाखाल रुपीत जाल्लो नवस नाटक जिल्ली बायसो शर्माव मिसाक आयिल्ल्यांक आनी येनातल्यांक. पाताक करिनातलो मोनीस ना, कोडू घडिता विणे जिवीत ना. मनशाचें पोडलेलें सैंब ताका सदांच लोटून घालूंक पेसाडतना आनी विसरानातलेली जिवितांतली कोडू घडिता परत परत हुसकेताना सुकुल्ले घाई परत परत जिवे जातात. ह्या अस्कत कायाची वोल पांगुरलेलो मनीस आपणाक संबंध नातलेल्या घडितांनी आपणाची सावळी देखता आनी सगळें वोडन घेता. सत कितें फोट कितें हें पारखूंक सकनासतना हेरांची जडती करूंक आयतो जाता. ह्या पाठभुंयचेर आबळे सदर जाता नाटक. तुमची पाट नीट करा आनी कान दोळे उक्ते करा. आयकोनच्याक जिल्ली बायसो शर्माव. Sherma, 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 Jilli Baiso Sherma, Misa Kailya Kariyenatla, Jilli Baiso Sherma, Aikonek, Sakonanek, Libo Pilso Sherma, Kagli Frigo, Motu Kunam, Sagle Bigna So Sherma. Father! 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 वरा 3 झाली. चढावत पत्र्या विषयांतले उठतात. फादर फादर बोटले रा गुन्या पोया बोटले रामा ये बोटले रामा वो ना किते बोटले रा ये बोटले रा कोण गाया 2 परांगायन मुर्यो दिता. आयताराचे 2 परायले दोळे आड करता म्हणटा ना सुरू झाले पेंपारे. आमका हप्त्याचे दिसी ना आयतार म्हणनी ना कोण गा बेकारी सरा पाहिला किती या वेळा येवशेन तुझी सवारी पात्र्या पी असा म्हाका ताचे लागी उलोवंक आसा. आमचो बेकारीचो माम मातसो तापल्या पुरी आसा. उंड्याच्या कर्णांतलो भायर आयला म्हूण दिसता. कित्या मामा काय बोलायकी बोली बिघडल्या गी. भलायकी बिघडल्या मुजीनी तुझ्या भद्राबाची. आज शर्मावर बारी वत्तू देऊन उलयतालो खंय. शर्मा वत्त देऊन उलोवचे तू कितें पारीन उलयताय म्हाका कांय समजाना. तुका समजना पूण समजतल्यांक सारखें समजता आनी सांगलेल्या की समजता. त्या देखून विचार करया नायलो. तुजो जिनस पळयतना विशय इल्लो गंभीर आसन बघता. पण तुका हांवें आज मी सकाळीलो पळोवना जाल्यार शर्मा ऐशान कसली कारण जाय तुजी. हांव मिसा घेना तर कितें जालें. आयिल्ली ना तुगी बारी वत्तू दिवन उलयतालो खंय तुजो भद्राप. समाधान घे सैबा समाधान घे. म्हजो आब म्हणटालो आमी शेळ्या उदाकी निवण पियेचे म्हूण. कितें जालें म्हणिल्लें सोडोवन सांग. तुझ्याकडे गाणं सोडून सांगचे बिंडी सोला पहिले पात्रा बघा पै ताचे लागीच विचारता. आता पाद्र्याप नांत न्ही. पाद्र्याप ताणी आदी असल्या फिरगेजींत एक मॉर्न जाला वसंक आसा म्हूण सांगताले. कांय थंयच गेल्यात म्हूण दिसता. गॅरेजींत तांचे कारी दिसना. तशें गी तर ताणे सुकारी मारली. ताच्या फिरगेजींत कोणा कोणा मातये पावन आदल्या फिरगसगारांक बुजोवंक गेला. येवं दी ताची विलावारी कशी करची म्हाका कळीत आसा. समाधान घे सैबा समाधान घे. पियोंक कांय शारबात म्हणी हाडूंगी. शार्पात तुझ्या माथ्याक वत नाही. आमचो विकार जावन येवन पुरतो 1 महिनो जावंक ना तितल्यार आमच्या वयर शर्माव दिवंक सुरू केला. तो एका महिन्यान शर्मा दिवन शिकलो नाही. लांब या जागी तरबेतीन शिकला. ती तरबेती सुरू झाली आशा दिपात जाऊनच
ते सोड्या तुझ्या उतरासो मतलब समजा ना तितके तुझं विस्तार दापो कर येत की मिस्टर गिस्तर काय ना मुझ्या बदला जिन्याविषयी दुस्तुचो अधिकार पद्राबा कोणे दिला आणि ते शर्मावर 10 जण मुखार थोडी मिसा गायली मिसा उपरांत मुझ्या बेकरे गायल्या वेळार म्हाका एकतर करून पडून असली बेकरे गायला शेजारच्या आमच्या जिल्ली माम्याकडे विचारताना गजाल कितें म्हण कळीत जाणे त्या देखून विचार करयाम नायलो तू आंगड बंद करून विचार करून काय म्हणल्यार गा झालेली सिरियस म्हणून दिसता पण तसले कसले पात्रापान शर्मा वेळार सांगले हांवें आयकोना त्या जिल्ली मामेन कसली मीठ मीठ सांगला आयली आगी Sherma, Sherma, Dilli bai so Sherma, Misa kailya kani enatla, Dilli bai so Sherma, Aiko neku, sango na neku, Ligwa bil so Sherma, Gagli frigo motu kunam, Sagle bina so Sherma. एक्सक्यूज मी पाद्री आबासात की म्हाका तांचे लागिल्ले गरजेचे उलोवंक आसले पाद्रप ना पण म्हाका तुजी ओळख मेळना न्ही कोण असो पूत तू हांव स्टीवन कार्डोस काटागार मिंगेल कार्डोस असो धाकटो पूत 20 वर्सां आदीं घर सोडून बँगलोर गेल्लो आदल्या हप्त्यानच गावाक आयलो तशें गी त्यांचं म्हाका तुजी ओळख मेळना नंतर सकट फिरकसकरांची आसा ओळख म्हाका बिगार गरजेन भायर गेला घरच्यान नाही मोर्च्यान गेला कितल्या वरार पाठी येतो म्हणून काय सांगेत की हो पाद्री आप ना घेता छे एक गजाल ताचे कडची सित्यार्थ करूंक जाय आसली आज शर्मावार पाद्र्या मोजे विशयान उलयला म्हूण ती जिल्ली आंटी ह्याच राफेल मामाच्या बेकरीन कोणाकडे की सांगताली खंय बरें जालें वर राफेल मामी हांगाच आसा ए मामा तुका पण कळीत आसा की म्हज्या विशयान खाले उलयला म्हणून आतां तुजी गजाल शर्मा दिसगी शर्मा हांवें आयकला पूण विशेष काय नातले अय्यो गॅसाच्या एक दूध धरले वतून गेलो म्हणून हांव आत्ता आयलो आता तुझ्या विषयान ती उलयला की नी पोर आयल्या या पद्राबाची कसली बुरना सवय काय सांगोंक आसल्यार आपोंगदान मुखामुखी सीधा सांगीचे अशे बोल्यांत रावन फातोर उडोवचे न्ही हेंच म्हणटा हांवें पाद्र्या बाग पळोवंकच ना तितल्यार आमकां टार्गेट करून उलोवचें म्हळ्यार वय आमच्या जिवितान कितें जाला वा केला त्या विशयान विचार करूंक हो कोण ताचे काम मी सांगचे आत्मीक गरजो सुदारसूंचो आणि तांकल्यार इल्ले गरजेवंतांची कुमोग कर ते सोडून आमच्या वैयक्तीक वा कुटुंब जिवितान कित्या मेतेर जायचे हलशीक आले बा तरणाट्या तू काटागार मिंगेल काडो जसो पूत म्हणून तुवें म्हाका सांगतानाच कळीत जालें तुझ्या विशयान मात्र न्ही सायबा मुज्या विशयान दिदाने कोबार केल्या त्या देखून विचार करयाम नायलो तूय आयलें बरें जालें सांगाता मेलो जट्टी करया तुजे विशयान ती उलयला की कितें उलयला आदली गजाल सायबा ती हांवें म्हजे बापायची आस्त भितर घाल्ली खंय आनी त्या उपरांत ताका पळोवंकच सोंसो ना खंय जाल्यार शर्मावर म्हजें नांव काडूं ना खंय लोकांक कळीत अशी गजाल म्हणटाना अशें उक्त्यान सांगचें गी आयसो शर्माव बेकरीच्या राफायला वयर म्हणून मिसा उपरांत लोक उलयतलो म्हणून त्या जिल्ली मामियान म्हाका सांगलें हांव खंय म्हजी बेकरी सोन मिसाक वेता नाही हांव मिसा घेवंक ना तेंच हांव घर सोडून दावल्ल्या विशयान पाद्र्याक उलयतालो म्हणून त्याच जिल्ली आंटीन म्हाका सांगलें Sherma, Sherma, Dilli bai so Sherma, Misa kailya kani enatla, Dilli bai so Sherma, Aiko neku, sango na neku, Ligwa bil so Sherma, Gagli frigo motu kunam, Sagle bina so Sherma. नाही नाव मुजे काडू ना खंय पूण फिरगे चलोका गजाल कळीत आसा पळय
ओ दट्टो बेकरीसून तू किती हंगा ही गरजेच्या सुतरांत तसं दिसनातल्या तुका या भद्राबाकडे कसलें काम अरे ओ कोणा तरनाटो कोळे कुसुना का काय तुझो जावय पण नाही मग तुझे दुयेचे का जर पैसे झाले म्हण ऐकले हांवें छे ना बा तो गाटागार मिंगल कार्डोस असो धाकटो पुतू स्टीवान ओ देवा दिसता बळे 20 वर्सां आधी पळयला का हांवें 15 वर्साचो भुरगो ते दाळा आनी की मिशो फुटणातल्यो आता बारी सोबी झाला तू मेडिसिन बायले दुलसीन कात्री आणि वाळटीचे वडले बायने तू वय 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 हांव सुमेरसीन वळख धरली जावी तू चरक्यान मेर्सिना तू आज मिसा गेल्ले वय कितें जालें नाही पाद्राबान आज थोड्या फिरगसगरांच्या वैयक्तिक जिविताविशांत शर्मा सांगला आमना ऐकले हांवें खबर तू काय पावली गी मी सर शर्मा ऐकताना म्हाका तशें बगूंक ना पूण वाटेर त्या जिल्ली बायान अळे गो आज पाद्राबान तुजे विशयान वत्तू दिन उलयल्ले कळोंक ना गी तुका म्हूण विचारलें मी सर शर्मा ऐकताना म्हाका तशें बगूंक ना पूण तिने तशें दा म्हूण सांगताना म्हजो निमानो भाव वाळटी त्या शेजारच्या श्वेता लागीं कसर जावन घरा येयल्ल्या वेळार हांवें आडायल्लें आनी घरा रीक दिवन असो म्हूण घट्ट रावल्ली गजाल ह्या सुभद्राबान नांव काडिनासतना सांगला म्हणलें म्हाका बगलें हा तर तुझी गजाली आमचे बरीच हांवें ऐकल्ल्या प्रमाणे हो पाद्र्याप एका म्हयन्या आदीं सांगा आयला खंय आणि एका म्हयन्या भितर आमच्या विशयान तितल्यो संगती ताका कळी जावच्यो जाल्यार कश्यो कोणे मुनी पाद्र्यापाचे कान फुंकल्यात म्हजी एकल्याची गजाल जाल्यार दुसरी विशय आता पळयतना राफाएल नाम आसा तूं आसाय आणि कोण प्रयत्नात गी कोणे सांगला जावी येत कोणी पुनी पाद्रापाक क्लोज असो जायजे क्लोज आसचो कित्या क्लोज आसचें कित्या जावन असो आजकाल असले जायते घडचे हांवें आयकलां त्या भायर आमचो नो वैगार काय म्हातारो न्ही नाही एका म्हयन्यान पाद्र्याबाक तितले क्लोज जावचे तितली सुलभाची गजाल नाही आणि हांवें आयकल्ल्या प्रमाणे हो पाद्र्याप लोकां संगी गरजे भायर बसना खंय हे फिट्टींग दवरचें काम बोटलेराचेंच म्हणलो दुबाव म्हाका गॅसार दूद दवरला म्हण ओडल जावले म्हणशे तो पात्तोच ना पाद्र्याप केदाळ येता म्हणजे सावाला की जाप दिनासतना धांवला सोर करून सो तुवें सांगच्यान ती पॉइंट आसा आदल्या दोगांय घरांक वस्तू म्हटल्यार हाका कळीत अशी तितली गजाल हांगास जल्मून व्हड जाल्ल्यांक ही कळीत आसची ना दुसऱ्याच्या संगतीनी मेतेर जावचें म्हळ्यार हाका एका रितीचो अव्वल संतोष तर कांयच दुबावना ही ताचीच कामां नाही कोणेय सांगला म्हणून आयकोसो विगार कितलो बुद्वंत ताका ताची म्हणली समजोनी नांगी किंचाय की त्या बोटल्याराक सापोन विचार करया बोटल्यारा या बोटल्यारा कई मेलाय सायबा वटल्या रामा ए वटल्या रामा कितें जालें कितें जालें मेर्सिन बाई तूं घेतला आयिल्ली येवन जालें वरू पाद्र्याप केदाळ येता म्हणजे सवालाक जाप दिनासतना धांवलाय पाद्र्याप केदाळ येता आज येता गी हांवें ओडोलूच सांगलेलें पाद्र्याप आनी आदी असल्या फिरगेजींत एका मरना गेला म्हूण गेल्ल्या उपरांत 2 मूठ माती घालनासतना पात येवंक जाता नाही तुमकां पुरा पळयतना तुमी गॅसार असल्या प्रेशर कुकरा बरी दिसतात कितें मिस्तेर म्हूण समजना मिस्तेर तुज्या अर्ध्याचो गुडू करचें बरा कर आतां कांयच कळीत नासल्या त्या कुडकुडांतल्या सांता बरी करताय अरे मला मते ही कितें गजाल
ओढवले मानाय शर्मा असं विषय म्हणून सांगून आता मजा मला कसं कुराड मारतात ने गजाल शर्मावाचीच पूण त्या शर्मावाक सारे कोणे घालले म्हणजे सवाल आसा तशें म्हणल्यार हांगा हांव बटल्यार पाद्रापाक रांदून वाडूंक मात्र न्ही शर्मावी बरोंक दिवंक म्हणचे ना तुमी हें बरें गंमत आसा बायल भरगी नातली तर थोडे आसतना पाद्री जायत बेसपी जावेत ती पाद्री जा वा बिस्पुजा पूण या विकारा बरी दुधाक लिंबो पिलचे काम करनाका अळे बा पाद्र्याप नांत की हांव पाद्र्यापा लागिल्ले उलोवंक म्हूण आयिल्लो त्या उलोवंक केदळा मेळची तर अंतनाब तूंय पावलय की तुजे तक्रार शर्मा असो कितें सारकें सांगलें बा तुवें तुका कशें कळी जालें शर्माक जाय जालें सारें दितल्याक कळी जाय नासतना कितें आबा तर तूंय हांगा शर्मा विशयान सुनाव कायलाय म्हूण जालें तर तुजी कसली गजाल पाद्र्यापान शर्मावार सांगल्या काय तीस आदली गजाल म्हजो पोतो घर सोडून गेल्लो पाटी आयिल्लो हांवें ताका बक्षिल्लें आनी पाटी घरांत काण गेल्लें ही पुरा विसरून गेल्ली गजाल तुमचें काम हें नव्या पाद्र्यापाक कित्याक काय नांव काडूंक नाकय हें पालवांत फातर बांदून मारल्या परी म्हणून म्हज्या सुने कडेन ओ तें जिल्ली सांगतालें खंय तशें म्हणून म्हजें सून बारी बेजार करनासा आतां शांत आसले तळ्याक फातर कित्याक मारलाय म्हूण विचार करया म्हणून तांकां ना जाल्यार बेत तेंकोन येवशेन पावलो अरे ओ थंय पळय फेलिक्स भाऊजी दुयेंस सांगता येवशीन येवन आसा वय भौशा फिर्याद सहन नायला फेलिक्स भाऊजी तू कितें हांगा काय त्या जिल्ली बायक लागून पण येव नाही मग कोण जिल्लीबाई ती पद वयली जिल्लीबाई म्हणी न्ही मू कालच मेळ्ळी म्हाका बरी आसली तिका कितें जालें हांव चिंत काय घडलें गे कितें आजकाल कोण खेदाळा कितें म्हणून सांगोंक जायना 20 तरणाट्यांक जर 80 प्रायवंतापर्यंत खेदाळा कांयकीच घडटा म्हणून सांगोंक जायना बारी बरी मनीस ती एकदम सोशल पूण तोंडांत कितें सूर नातले मात समितिका ससनाचो विशय मारन केदाळा खंय हेने तो जीव असल्या तिका मात एक पावंक तयार जालाय पूण तिने तिच्या जिबेन आमची धकली बिरवायल्या हे पुरा पळोवन म्हजी बी सोडोंक सुरू जाल्या ते सोड्या आता तूं आयली गजाल कितें म्हजो इल्लोसो वैयक्तीक विशय दुयेच्या काजारा विशान सकता मुखार उलोवचो विशय न्हय होय का लेंगई सकडा मुखार उलोवचो विषय नाही म्हणटा ती आज जिल्ली बायन हे दोळस सगळ्या संसाराक फायस करणं झाला तुझे दुयेक त्या रफिकच्या पुताकडे लावू म्हणून कॉलेजीन तसं सुरू झालं नाही काही हे पुरा शितू वतून पेज झाल्या उपरांत सगळचे म्हज्या भावा वाळटीने तशेंच केल्ले न्ही पूण हांव ह्या संगतीक बद्द विरोध आतांची पिळगी तशीच तांकां संस्कृती आचार विचार खंयचेय कळीत ना हें तुजें सुदूम आमी 4 जण मलगडी आसा गणेश करिनासतना ओडलता काले ते मोबायलांत उस्ती तागी मोबायला दरम्यान संसार सगळो पाड जाला कितें सांगचे रफायला आमचे कोण आयकतात ते मोबायल इंस्टाग्राम रील्स टेलिग्राम म्हणून आमच्या तोंडा खरी पुसतात आळे गो स्वीडला तुका ते हांवें सांगून दिचे की हांका पुरा बिस्केलें गे तुवें सॉरी अंकल सॉरी आंटी गुड इव्हनिंग जाल्लें जालें रफायला दुसऱ्या धर्माचो जाल्यार इल्लें खात्राप कर
आजकाल ही गरजेन काजारा करतात काही त्या विशान इल्ले समजून घेवया म्हणून विगाराक मेळोंक आयल्या. हो तशें ही गजाल तर तू एक हांगासर आयच्या शर्मावांतलो पात्र न्हय. आले पेलिसा तुका एक हांव सांगता, तुजो हो कुटुंबाचो सूक्ष्म विषय या पाद्र्याबा लागीं सांगी नाका. वो येवच्या आयतारा जो शर्माऊ तुज्या वयर सांगतलो. देखून किंचाय देव तू मालगड्या पाद्र्याबा लागीं तुवें समजून घेतल्यार बरी म्हूण म्हजी अभिप्राय. मागीर तुजी खुशी. दर्यांत आसा मासो आल्यान वाटता पिसो म्हणल्यार बरी जालें गजाल तुमची. कितें गजाल म्हण कळीत नासतना तुमी तुमच्यान सुवाक मोल दिवन आसात. केंच्या की त्या पाद्र्यापानच येवन त्या तक्राराक एक अंत दिल्या बरें आसलें. आमचो प्रस्ताव उल्लेख करूंक हावो कितेंगी सारको दिसना. आमी आनी एक पोटी येवचेंच बरें म्हूण दिसता. नांतर म्हजो मावशेचो पूत एकलो पाद्र्याब आसा. ताज्या लागीं विसान समजून घेता. हे घुसविडला या आमी. तुजो एक पाद्र्या खंय गेला सायबा आनी येवना. पाद्र्याबाक राखून आज रातीचे जेवण आमी हांगाच करीचे पडटा गी म्हूण. आला आयलो अब्बा अकऱ्याक कुणी आयलो ने. आयलो पाद्र्याप न्ही. आनी कोण तुजो मावंगी? नाही सैबिनी मांग घेऊन काय नाही. वकील गोसाल इल्लो लोड जावन आयल्लो बरी दिसता. किते वकील गोसाल नाणे गरसोन सुमार वर्सां जाली न्ही. तू कितें येवशीन या वेळा? तें सावी चिंतूंक पडलो. सदां पियोन लेले घालच्या आनी पोकली काडून उलोवच्या. गोसालाक हांगा काले कामगी म्हणून. ओ पाद्र्याब बेतान द्या पाद्र्याब ना. ओ आमचो पाद्र्याब बरो यंगे नेटचो मासा न्ही. आळे गोसाला तू राग इल्लेशा उलो नासा हांगा. अरे तुम्ही कितें कदला तो पयस आसात. आजकाल पुराणी उड्डोनचे या कदला खातीर न्ही. ए गोसाला तो आमचो पाद्रा मी सायबा. तो आमचो गटकार मिंगेल काडोस जसो धाकटो पोतूस टिवान काडोस. ओ सॉरी चूक जालें. पयले पुटी पडोवचे न्ही. इल्ले सोडणे जाता आबा. तू जे उणे म्हूण जाल्ले गेदाळा सदांय सडतने. आज फुल्ल टायट दिसता. वय आबा हांव टाईट आनी तुमी पुरा लूज न्ही. सांगले बरी पाद्राम नात गी. पाद्राब खंय गेल्यात? पाद्र्या खंय गेला म्हूण कळीत ना. आत्ता येता म्हणून पोर एक जालें. ओ आज संडे ने बहुशा मेटा मेजून गेल्यात. ओय काले बिंगडी बिसा उलयता. खंयची मेटा? तेच साहेब आज आयतार ने सांजेर वाड्याचो मत. पयले मेट आता जेजू कामचे मोदे आपोया. दुसरे मेट आता देवाचे उतर वाचूया. तिसरे मेट ही गरज सोडल्या रे. मेटान ससा कवडा ससा का केलेंगे पूर्णास मेटा. 1 2 3 मेटा सोडून 7व्या मेटा पावटाना पुरा निसर्ग पडतात. वकील गोसाल कित्याच बारी ओपारीनी उलयता. तुजी बुद्धोन कायले आमकां सोडोवन सांगली जाल्यार बारी बरी आसली की म्हणून. मागीर कितें गा तुमचे मेटांनी बसून मागणे करतात. 7वें मेट जाल्या उपरांत च्या पियेतना जो मोत येण्यातल्या विशयांत खोबरे उलयतात. न्ही देवाच्या नांवान इतले मेटांनी बसून मागणे करून कितें फायदो? सारखे सांगले तुवें. देखूनच करना तुका थोडे वकील म्हूण आपयतात. आनी थोडे बोकर म्हूण आपयतात. स्टिवाना एकदम बुद्धवान मनीस आमचो गोसाळ. पूण 2 आवद्या आदी एका विगारा संगी जाल्ल्या कोडू गडिताक लागून आज इल्लोसो इगर्ज माते विरोध आसा. आनी अशें शर्मावर वक्त दिवन नांव पाड केल्यार
कोण विरोध रावचो ना. ही गरजमाते विशयान कितेंय विचार, तो फुल्ल अप टू डेट असता. हांव फुल्ल अप टू डेट आसा जाल्यार आमची ही गरज मात अप टू डेट आसा. म्हळ्यार तुझं मतलब कितें? मतलब गितलब काय ना. न्ही, आमची ही गरज मातेच्यो रिती रिवाजो काय पण बदलला ते. 7 साक्रमेंत आसात म्हणून 7 गणगोंक सोडते आणि उपादीस मोहितेच्या कळेतून जात ते काय पण उणे जाले ते. आणि एक इम्पॉर्टंट पॉइंट गोल होतो. न्ही, काजार एकल्या गाडी बोर जाता म्हणून अनेकल्या गाडी करून सोडते. सामा सांगलंय तुवें गाल्यारी. सोडियान ठीक गजाल. अळे गसाला तू वयली विषय कितें? हांव कित्याक आयलो? उदोल मिस्टर राफेलान सांगले पॉइंट करेक्ट. 14 वर्सां उपरांत आज परतून विगतच्या दारार उबो आसा नीत मागून. आय वॉन्ट जस्टिस. मी साके नातलेल्या तुका नीती ना. नाही, आज पद्रबन शर्मावार हांवें पिऊनच्या सोऱ्या विशान आणि विबाडकरच्या पयशा विशान सांगले म्हणून वाटेर मेळ्ळ्या जिल्ली बायन म्हाका सांगलें. परत्यान जिल्ली बायसो शर्मावगी. Sherma, Zilli Baeso Sherma, Misa Kailya Kaniyenatlam, Zilli Baeso Sherma. तशें म्हणल्यार तुका आज जिल्ली बायान सांगलें गे तर आज शर्मा पाद्र्या पासो न्ही जिल्ली बाय असो. वही वो पाद्रा फोर्स आयलो की न्ही मुजे जिविता विशयान उलोवंक वो कोण म्हणून जट्टी करया म्हणून आयलो. वय आम्ही आयल्या जट्टी करूंक म्हणून हो पाद्र्याब नाने केदाळा येतागी. पाद्रा नांगी पाद्राबाकडे 2 उतर कडक कुल्या म्हणून इले सडस शेकून आयलो. पूण तुमच्याकडे उलोवन शेकले पुरे घोळून गेले. कितें जावं ताजी जडती जायचीच. हांव इल्लेशें वचून येता इथे. गेलो परत्यान रिचार्ज करून. कसली गती ह्या मनशाची. इतले शिका बसून कितें फायदो? गुड इव्हनिंग तुमकां समेस्तांक. गुड इव्हनिंग फादर. फादर तुम्ही हांगा देव बरी सांज दिवन तुमकां पाद्र्यापनो. देव बरी सांज दिव अंतो ना बा. तुम्ही मरना गेल्यात म्हणून सांगले तुमच्या बटल्यारान. म्हणनाक वेसो आसलो मेरसीन बाई पूण सरिल्ल्यासो पुतू पोरगांवांत आसून येवंक टिकेट मेळो ना गे. तशें तो आयिल्ल्या मागीर सुमोन नासतलें. तशें हांव कुडा भितर सुरलो. फादर गॅरेजीन तुमचे कारणातले पळोवन तुमी मिसा गेल्यात म्हण चिंतलें. काराचो हेडलायट सामानातलो न्ही मामा. तशें हांवें त्या अब्दुल्ला कॉल केल्ले. तो दोनपारा येवन व्हरून गेला. तशें गी न्ही, हांव तुमकां हांगा येवन इतल्या व्हडल्यान उलो केल्यार जाप दिली ना तुम्ही. आज आयतार न्ही रफायला मा. सकाळी तावन 3 मिसा जाली 2 मिटिंगा जाली. आत्ता जेवून आड पडया म्हणटना आता वाड्याची इलेक्शन न्ही ताका म्हणून वचून जालें. ह्या मध्ये तुवें आपयल्ले खंयच्या वाऱ्यार उबलेंगी. पूण जमत एक बायसरतना तुमच्या मदलो शर्मा वचो तक्रार कानाक पडलो. कितें सकट भायर येता ते आयकूया म्हणून हांगा सुकुडा भितर तुमच्या उतराक कान दिवन आसलो. तर आम्ही उलयल्ल्या पुरो तुम्ही ऐकले गे. आयकजेस म्हणून ने मेरसीन बाय हांगा आसलो. वण्णी खंयच्या की एक कडक चा पियेल्यार सगळे तक्रार परिहार करीत गे. मामा सट्टांक कडक चा हाड पळया. आले बा म्हाका इल्लीशी साकर न्ही. जायत फादर इतल्या जाणां चा करूंक दूद इल्लें उण्या पडात जाल्यार एडजस्ट करया. रफायला मा सांग कितें तुजी तक्रार? नाही फादर, तुम्ही शर्मावर म्हज्या वैयक्तिक जिविताविशयान कितेंय सांगले काही. तू मिसा कसे नाही तुका शर्मावाची गजाल कशी कळली? ते पुरा वर्दी वाचून असताना आमची ती जिल्ली बाई. Sherma, Zilli Baeso Sherma, Misa Kailya Kaniyenatlam.
सत्यम दिल्ली बाय सो शर्मा हो तर तू त्या जिल्ली बायन सांगले म्हणून हांगा आयलाय ने आणि वतर नाटो पहिले पुटी पळोवच्या का गटाकार मिंगेल काढस असं खूप म्हणून ऐकले भितरतान आणि तू काही वर्दी दिली त्या जिल्ली बायन समोर आणि तू म्हणतो ना बा तुका तुझ्या सुनेन सांगले आणि तुझ्या सुनेक त्या जिल्ली बायन सांगले हे ऐकून सोलोंग तांका नातले हांगा पावलंय ने आणि तू मेरसीन बाई तुका हांवें शर्मावार कितें सांगलें तें तुज्या कट्ट्या भितर रिगोना पूण जिल्ली बायन सांगिल्लें राप्पा रिगोन झूम मुखार नांगा आयलाय तुमकां पळोवन हसचेंगी रेटचेंगी म्हूण कळना तशें म्हळ्यार तुम्ही आमच्या विशयांत कितेंय उलयत पूण आमी हाका कसलीच प्रतिक्रिया दिवंक नजो हे कसे राजांव तुमचे हांवें तुमच्या विशयांत कितेंय सांगूंक ना आज हांवें शर्माव दिल्लो वेची पुताच्या ओपारी वयर तांतू एक काकुलत दाखयल्लो बापोय आसा आज घेवन दवरलो पूत आसा आणि तो परतल्या वेळार नाकुशी दाखयल्लो व्हडलो भाव आसा एका पूरबायाची बरोशाची ओपार तुमच्या नेनारपणान तुमच्या जिविता कोडू जावन पावली न्ही तुम्ही मुजाच चारित्र्य विशयान उलयल्यात म्हणजे हांवें बापायचे आस्त वांटे केल्या उपरांत हांव विंगड जाल्लो आणि त्या उपरांत ताका पळोवंकच सोंसना हे पुरा तुम्ही सांगला काय आमच्या कुटुंबा विशयांत तुम्ही उस्तिला म्हणून आमकां खबर आसा हांव घर सोडून दवरल्या विशयांत तुम्ही सांगला म्हज्या भावाक बाबान घरार रीत दितना हांवें कबला दिवना ह्या विशयांत तुम्ही सांगला खंय हा परत सांगता हांवें तुमच्या विशयांत कितेंय सांगूंक ना जर तर तुम्ही मुजो शर्मा खुद ऐकल्लो जाल्यार तुम्ही हांगासर आस्ते नातल्यात कोणना तुम्ही ऐकल्लो शर्मा मुजो न्ही पगार त्या जिल्ली बायसो तिने तिच्या जिविताच्या कोडू गडितांक तुमचे रूप दाखयला तुम्ही येदोळ मुसर लोणचे घालून दवरल्या कांतवणेक तिने सळवयला आणि हाका लागून तुम्ही ओपारीक तिच्या शिमटेन धरल्या जर तर शिंगांनी धरले तर तुम्ही हांगासर सांभाळ जावन आस्ते नातल्यात कोणना पगार सर बरे केल्ल्या देवाक ताका वाखाणून ताची अर्घस्तुती करते आसल्यात देव बरी सांग पाद्रमानो ओ तुझे नाव दुजामने काकुलती मायेच्या वाड्यांतलो मू तू वय फादर कितें इशून पावले फादर आज सकाळी मिसार तुम्ही दिल्ल्या शर्मावान म्हजे दोळे उक्ते केल्यात म्हजे दारूण काळीस तुम्ही कापसा बरी मोव केला कितल्या गी वर्सां तावन म्हजे भितर आसल्या फुगासांव आनी बांदपासांतले तुम्ही म्हाका सुटका दिल्या एक शर्माव विविध प्रभाव हाकास मुंचे देवाची उतर धोंदरीच्या तलवारी परी भुंयत रोयलेल्या आणि दोवाक भिजयलेल्या बिया परी तुझ्या मा तुझी काणी मुंदरसी थँक्स फादर वर्सां आदी म्हजे तू कॉलेजींतल्या एका हिंदू इश्टा संगी धांवून वचून दिवळान काजार जाले त्या नंतर घरा आयल्या ताका हांवें बिलकुल रीग दिवना थोड्या वर्सां उपरांत ताणें पातयल्ल्या चेड्यान ताका घात घालून वाट्यार गेले आनी ताच्या सुधर्माच्या दुसरे चलेले काजार जाताना बिरमो ते गळगळ्या रडून सूख मागून म्हज्या घरा भागल्याची येयले पूण हांवें मोकळीकाणी हांव सांगता तुवें जितलें परतलें तुज्या तितलो धरून जावन गेलो बिलकुल ताणें आपणाचे तू एक बक्षिलें ना तवळ तें स म्हयन्याचे गुरुवार सर्वतां तिरस्कृत जाल्ली ताची तू आतां कोडयाळांतल्या आसा मदर तेरेसाच्या सिस्टर आनी सलोनच्या त्या निर्गतिकाच्या आश्रयांत आसा फादर फाल्यां सकाळीच्या पयल्या बसार वता आनी त्या म्हज्या दुवेक आनी म्हज्या नातयेक हांव घरा राखून हाडटा तुज्या नंतर म्हजी वांट्याची आस्त हांव ताकाच बरोवन दिता फादर तुमच्या शर्मावान म्हजे दोळे उक्ते केले आसताले फादर दया कर ना त्या कोवेंताचे वडिनी लागीं सांगून म्हज्या दुवेक घरा राखून हाडूंक परवानगी दिवंक सांगशात दी फादर होळीले मू
तुमका म्हजो शर्मा गिळूंक जायनातली हुंडी जाली पूण तुज्या माक वर्सां आदी मेला म्हणून लेखल्ल्या त्या दुवेक आनी नातीक एक नवे जिवीत दिवचे हातेर जाले हाकाच म्हणचे देवाचे मांडावळ विचित्र म्हणून हाकाच म्हणचे तो 8 गिटार नीट बरयता म्हणून आणि हे बाग जो कोण आपली सूख वळखता आणि त्या सुखे खरी दूख धरता ताका मात्र प्राप्त जाता खंडित तुझ्या मा हांव वाचच त्या वडीलना लागीं उलयता आणि तुझे दुवेक दर्जाक विनंती करता तुमचो व्हड उपकार फादर तुम्ही सांगचे सारखे फादर म्हज्या कुटुंबात अशेंच घडले आईलेचे भांगर सोरून म्हजो पुतगर सोडून गेल्लो म्हाका व्हडली नाली साहेब बगली आवयचेंच भांगर सोरून दवरले म्हज्या पुताक हांवें मेल्ल्याक दाखल केल्लो 20 वर्सां उपरांत आपणाची सूख वळखून पाटी आयलेल्या म्हज्या पुताक आवयच्या वत्त्याक लागून हांवें पाटींगारा काण गेल्लो पूण बोगसूंक नातले ती दूख ती नाली साई अजून आसली आणि हाका लागून तुम्ही यायच्या शर्मावर असं उल्लेख केला म्हणून म्हाका तुमचेर शीण आयिल्लो जेजून सांगलेली वेची पुताची ओपार बोगसणेक सन्मान जाल्ली सुखी कोणातावनी घडतात पूण ती सूख वळखोवच्याक कालतेपण भोव गरजेचे आणि ते काळा मात्र आम्ही देवातान बोगसणे घेवन आमकांच बोगसूंक शकता जर तरी प्रक्रिया आमचे ते घडना तर ती सुखीची करगवणी आमकां जिवेंच लासता आणि खंयसर कुणी अपालिपी या विशयाचो उल्लेख जालो तर आम्ही आमच्याच जिविताची काणी म्हणून वंडकान घेता तुमचे ते घडले हेंच जो शर्मा वेची पुताच्या ओपारी वयर तरी तुम्ही आपल्याच जिविताची काणी म्हणून वंड घेतली आमची व्हडली चूक जाली फादर आम्ही पयल्या सुवातेर मिसाक येनासतना कोणेंगी सांगल्या उतरांचेर पातयेवन तुमच्या विरोध सूख अभिप्राय मोतीन दवरले जट्टी करच्या हांगा आमी पावले आमकां बक्षी आसा या सगळ्या अनावतांक कारण ती जिल्लीबाई ती मेळवली तिची जीभ वंडकाण आमच्या घरच्या पेट्यांक घालतांगी रांगी पळय सूख जिल्ल्यांची चिने मेरसीन बाय तिका बोगले तिने सांगले पूण आमी तिने सांगला आसा तशे घेनासतना वरण पळय असले सूख आमचीच बरे उतर सांगले तुवें स्टीवन जायते फावटी आमी हेरांच्या जिविताक जिल्लीबाय जाता आणि थोडे फावटी हेरां आमच्या जिविताक जिल्लीबाय जातात केदाळा केदना सत कितें म्हण पारखी नासतना आसले आसा तशें घेवन त्या आदारार उडल्यार सगळे बिगडता आणि हाका लागूनच आजकाल जायती कुटुंबां बेसार जाल्यात आले बा आमचो नवो विकार खंय मेळटा तुवे का आलेंगे वसनेंगे आमचो नो विकार तितले कळना गी तुका होय की सदावत पात्रांक लोबारस पोलो सवय जुब्बरसच्या पात्रांका पोलोंचे पयले पोटी ते आसूं दी व्हडली माय काळ बदलताना आमी आमचो वेशी बदलीचे पडटाले तू कितें ह्या संजेर येवशीन पावली ते हाताचेर पोटली काण घेवन पुता तुवें आश्रमावर एकलो पूत घर सोन गेल्लो कामक जेवंक नासतना वळवळटा म्हूण सांगले म्हणून त्या सकयल घरचे झिल्ली सांगतले Sherma, 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 Zillibai so Sherma, Misa Kailia Kanienatlam, Zillibai so Sherma. झिल्लीन तसे सांगतना म्हजो नात तसोच उगडास आयलो पात्रापा आवय बापय नातुलो म्हजो नातू गोसन रावलो काय तोच तुमकां मेल्लो कोणा म्हणून बर बसोन गजाल कितें समजे म्हूण आयली आले बात पुता तुका मेल्लो तो तरणाटो म्हजोच नातू म्हण दिसता जाल्यार हांगेले पयशे आसात
2 बकर आसात हे ताका पावीत कन्न वेग्गी गार येवंक सांग ताची वाट पळोवन पळोवन म्हजी पाटन्नी बागून गेल्या. फादर तुम्ही या वडली मायच्या नातवाच्या सोदणार असा आम्ही आमच्या घरच्या वाटेर वता. तुमच्या शर्मावान सगळ्या फिरगजन प्रभाव घाला म्हणले खंडीत. हांव मात्र त्या जिल्ली बायक बिलकुल सन्ना तिची जडती करतांगी नांगी पळे. देव बरी रात देव तुमकां पाद्र्यापनो आमकां सर्वांक तुमचे बोटले बेसांव दिया. वत्तो संतोष आखरेन कुणी कदवडलेली मना नितळली ने तुमका देवाचे व्हडले बेसांव. म्हाका व्हडले बेसावन दिया फादर. तुमची जडती करया म्हूण नायिल्लो पूण भायर तावन तुम्ही सांगले पुरो आयकले उपरांत म्हाका म्हजी जडती जाल्ले बरी जालें. फादर आय एम टायट बट यू आर रायट फादर. यू आर रायट फादर. हांवें म्हजे जिणी संपूर्ण रितीन बदलूंक व्हडलो निर्धार घेतलो फादर. फाल्यांतल्यान पिवचे संपूर्ण बंद. फादर थँक यू व्हेरी मच. थँक यू व्हेरी मच फादर. फादर हो संभ्रम सेलिब्रेट करूंक आज एक 90 मारून म्हाका इल्लेशे पयशे दितात की फादर. फाल्या मुंतेल्याच्या जिविताचो गोळ. अरे हो कसाला पाद्र्या बाक या वडली मायच्या नातवाच्या सोदणार सोंग असा. तुका ये हांव सुदारसिता. ओ ये आनी की बरें जालें. फादरा बगडचे अनेक पुटी वसूल करिये. ओ सॉरी फाल्यांतल्यान पियेना न्ही विसयोड गेलो. आणतो ना बा तूही मुच्या घरा दिसे तुका घरा पर्यंत पायता. या संजे वेळार तुका सोलो नसोंक त्रास जाते. जायत बा. गुड नाईट फादर. गुड नाईट फादर. गुड नाईट फादर. गुड नाईट. आले बा तुका एक 90 मेळ्ळ्या म्हाका 40 तुका 40 येते कित्या म्हळ्यार आता सगळ्यान 40% तर चलचे न्ही. मागीर उरले 10%. 10% देवाचे न्ही. मामा ओ फादर हांगा ये. या मायक भितर आपण वच आणि एक ऊन चादी आणि आज मिसर कणिक जावन आयिल्लो तो तांदूळ ती रांदय आणि 2 ऍपला पोत्यान घालून तयार कर. हांव अब्दुल्ला कॉल करता. जर तर म्हजे कार तयार असल्यार हाडूंक सांगता. तिका म्हज्या काररस तिच्या घरा पावयता. म्हज्या आईचे रेवण तिच्याच घरा तिने आपल्या नातवाक म्हणून तयार केल्ल्यो असो बकऱ्यो असो म्हजे रातचे जेवण. ह्यो बकऱ्यो खाताना तिका जिल्लीबायाच्या शर्मावाची घरी गजाल विवरिता. ते जावं जिल्लीबायाच्या शर्मा वरवीं पुणी त्या मायक आपलो नातू मेळिल्लो संतोष मुनी फावो जावन दी. जायत फादर तशेंच जाव. आमेन. Sherma, 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 Dilli Bai so Sherma, Misa Kaila Karienatla, Dilli Bai so Sherma, Aiko Neku, Sango Naneku, Libo Kil so Sherma, Kabli Flirma, Motu Kurtam, Sagwe Bika so Sherma. सर्व मी उभे राहूया आणि कार्मेल मान देऊन एक गीत गाऊया. From afar to your own order, loving mother. Like a brightly shining star, you called us from afar to your own order, loving mother. Come as inspiration, oh Mary. Come as aspiration, oh Mary. Our joy and admiration, to you our deep devotion, O gentle, loving, caring Mother Mary. Come as inspiration.
aspiration, O Mary. Carmel's aspiration, O Mary. Our joy and admiration, to you our deep devotion, O gentle, loving, caring Mother Mary. While we wander here and there, you water us with care. Now your honored rest we wear, loving Mother. While we wander here and there, you water us with care. Now your honored rest we wear, loving Mother. Carmel's inspiration, O Mary. Carmel's aspiration, O Mary. Our joy and admiration, to you our deep devotion, O gentle, loving, caring Mother Mary. Carmel's inspiration, O Mary. Carmel's aspiration, O Mary. Our joy and admiration, to you our deep devotion, O gentle, loving, caring Mother Mary. तुमका समेस्तांक देव बरी रात मागता. देव बरें करूं.